मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वास्को न्यू वाड्यावयल्या स्फोट प्रकरणात अनुराग राजावताक अटक. सिलिंडर ब्लास्टात शिवानी राजावताचो गेल्लो बळी. हुंडो बळीचे नदरेन चल्ला तपास. कासावले वडा उमेदीन मनयले 3 किंग्स फेस्ट. येशू ख्रिस्ताक मेळपाक वचपी 3 राजांची प्रतिकात्मक रूपान दाखयतात कानी. सप्तकाच्या शेवटाक पावस लायतलो हजेरी. आयताराई गोंयांत करतलो मुक्काम. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेताक चुकलो तो वावाक चुकलो अशी म्हण आसा. पणजेच्या मेयराचे अशेच जाले काय कितें? पणजे रस्त्या कुशीकच्या फोंडात पडिल्लो चलो आपलो पूत आशिल्लो जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक थंयच पुरपाचो. पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरातान तिडक उक्तायली. पूण ताची पोट तिडक दुखेस्त घडणुकेक विसंगत आनी संवेदनशून्य आसा. ही भाजपाची सत्ता संस्कृती खंय? काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान ताचेर टिप्पणी केल्या. All of us are parents also. If anything like that happened to my child, bury the contractor in this hole only. गोंयच्या रस्त्याच्या कामांक घेवन गोंयभरचो लोक सरकाराचेर फुर्योज जाला. नवे वर्साचे सुरवेकच स्मार्ट सिटींतल्या रस्तो कामान एका तरणाट्याचो बळी घेतलो. हो घाळपणाचो बळी. गोंयभरचे लोक कळवळ्ळे. आप आनी TMCन पुलिशेंत कागाळ केली. एक्टिविस्ट रस्त्यार येयले. आतां धांवपळ जाल्ल्या. सायटीर आशिल्लो पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेराताक मिडियान रस्तो बळीचेर प्रतिक्रिया विचारली. त्या वेळार ताणें काडिल्ली ही उतरां. All of us are parents also. If anything like that happened to my child, bury the contractor in this hole only. ह्या उतराचेर काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात. कितलो इनसेन्सिटीव रिमार्क न्ही. आपलो भुरगो पडलो जाल्यार आपूण त्या कॉन्ट्रॅक्टराक भितर घालतलो आसलो. हाव इनसेन्सिटीव कॅन इट बी? म्हणजे जो कोणाचो भुरगो मेला आनी हे तेन्ना BJPन नासले, खरी BJP उबारून दवरपी ते रुपेश ते जाचो भुरगो मेला हे आतांचे BJP. तर ताचो भुरगो कोणूच न्ही. म्हणजे ताचो भुरगो पडून मेल्यार कांयच एक्शन ना. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खरें म्हणजे CCPची. हें मिशन पळया लोकांक समजोवपाक जाय. हें मिशन CCP खातीर दिल्लें. हें मिशन आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातान दिवंक नासलें. फक्त तें फॅसिलिटेट करपाक फास्ट बरे भाशेन जावपाक हें इमॅजीन पणजे स्थापन जाल्लें. ताचो फूल ताबो खरें म्हणजे CCPचो आसूंक जाय. हे आपलें काम सारकें करूंक पावंक ना. या आपलें काम सारकें करूंक पावंक ना आनी आज वयल्यान अशें स्टेटमेंट करता. दॅट शोज द लेवल एट वीच दीस पॉलिटिक्स हॅज फॉलन अंडर द BJP रेजीम. पुलीस कंप्लेनी करपाच्यो जाले जाल्यार त्यो फायल कर अशें आपणे कमिशनराक सांगलां. रोहितान सांगलें. इनफ इज इनफ. कामाच्या बाबतीन आयकात रोहिताची रिएक्शन. So whenever there are violations, I have told my engineers to write reports, send it all to CM's office, to PC's office, and everybody responsible also. I have told the smart city people to start finding these contractors, and we'll be happy to make sure. CCP also, now I have told the commissioner also, whatever is in the scope of our thing, if we can file police complaints also, we will do that against the contractors. Enough is enough now. Any deadline you are giving them? No, that deadline is set already. No, by March. No, for safety. 2 days, Baba, 2 days. 2 days. That is it. Yeah. Nothing past that. Let them correct. Like see, small like these edges and all also have to be corrected. Now, just to put a barricade doesn't mean their work is done. Now they are saying they take out the reflectors in the day. Now people have to know that they're doing their jobs also. Even their fluorescent thing. One small little X over. I've asked them if they can't afford tape. So all of these things have to be done also now. So we'll make sure within 2 days we'll get everything done. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. मोबर दर्यादेगेर आशिल्ल्या टॉयलेट ब्लॉकाक उजो लागून पुराय स्ट्रक्चर लासून गोबर जाला. ट्युरिझमान मेंटेनन्स केल्लो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जाल्यार ट्युरिझमाचो अधिकारी सांगता उजो लागलो ना, उजो लायला आसुये. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मोबर आसात आनी मोबराक जे बीच आसा ह्या बिचाचेर लोकांनी शेकां आसात आनी ह्या शेकां खातीर हांगा ह्या जाग्याचेर टॉयलेट बांदले. हे सरकारान बांदले टुरिझम डिपार्टमेंटान. आनीक हे बांदल्या 3 वर्सां जालीं आनीक ह्या 3 वर्सां तेणी मेंटेनन्स केले ना कारणान आज हांकां उज लागलो आनीक सगळे जळोन गेले. आनी त्याच बरोबर सायडीक जे आनी एक फिशरमॅनाली ज्यो बोटी आसली तेय लासून गेले आनी कितलेशे लाखांनी रुपयाचे जे आसा हे लॉस जाले कडेन आसा. हे जे टॉयलेट आसात हे टुरिझम डिपार्टमेंटान हांगा घातले आनीक हे लोकांक बऱ्या पडचे. हांगा सगळी
फॅसिलिटी भितर असली पूण तांकां आज सांगता त्या कोताक शेकवाले की हांकां मेंटेनन्स नासली कारणान आज हांकां उजो लागलो. हांगा सरकार जाय तिश्यो असल्यो बिल्डींग बांदता या कॉटेजी बांदता जायती बांदता पूण तांकां मेंटेनन्स उरना आनी मेंटेनन्स उरना कारणानच ह्यो सगळ्यो पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा. तुमकां आमी कितल्योश्यो हेजे पयलीं दाखयले कडेन आसात आनी आज ह्या बीच मोबर बीचार लागले म्हणटकीर हांगा खरेंच एक दुख्खाची गजाल आसा कित्याक हांगा बरे बरे डेलिगेट येतात आनी हांगा तांकां हे यूज करूं मेळटात पूण आतां त्या डेलिगेटांक हांगा यूज करूं मेळपाना. खंय तरी तेणी दुसरे कडेन आपली वेवस्था करची पडटली. फोन केलो टॉयलेटाक उजो पेटला म्हणून सारको 5 जावन सकाळची 5 जावन 32 मिनिट्सान म्हाका फोन केलो तेणें. हांवें इमिजिएटली फायर ब्रिगेड आपयली. सो फायर ब्रिगेड आपयली म्हणटकीर फायर ब्रिगेड हिंगा सारकी 6 जावन 7 मिनटांक फायर ब्रिगेड हांव पावली. बट तेन्ना म्हणल्यार चड आख्खे फायबराचे तेजे चड उजो लागलो. पूण हांगा कितें आहा हे पळय आमचे हे म्हणटा न्हू आतां कोस्टल सायडीक न्हू सदांच इलेक्ट्रिकल कितें आहा न्हू तें मागीर एवरी इयर मेंटेन करपाक जाय. वो ताका कितें कोरोजन लागलां जाल्यार काडपाक जाय. आमचें कितें जालां हांगा 3 वर्सां जालीं टॉयलेट घातल्यार तसलें मेंटेनन्स कांय आसना तेका. लास्ट टायम हांगा एक पॅनल आहा तेच्या पॅनलाक उजो पेटलो लास्ट टायम. सो ते आमी मागीर हें करून तें मागीर केल्लें. आतां हें कितें जालें सकाळीं कितें जालें सगळें न्हिदोन आसलें तेका लागून आमकां आमगे भुरग्यांक कांय करपाक मेळना लेट जालें आनी फायर ब्रिगेड कुंकोली आपोवन हाडली. सो कितें जालें पावता म्हणल्यार तितलो टायम गेलो. सो हे नेग्लिजन्स फक्त ह्या भितरले सामानाचे ना नेग्लिजन्स म्हणपाक येना बट कितें आहा हे मेंटेनन्स करपाक जाय. करपाकच जाय कित्याक केन्नाय तेका कोरोजन लागलें न्हू. इवन तो आतां शेकां आमची कितली लासता शेकां कित्याक लागून बिकॉज ऑफ सॉल्टी मॉइश्चरा लागून ते आमचे हेका लागून करप जाता आनी हें जाता खराब जाता आनी तेका लागून ते मागीर स्पार्क जाता आनी मागीर उजो लागता. सेम हांगा सेम जाला तेंचे पॅनल बा ओपन आसता मागीर ती कितें करपाक जाय एटलिस्ट वॉश पण करून हें करपाक जाय नाजाल्यार प्रॉब्लेम. ट्युरिझमाचे वतीन एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर रोहित मित्तलाचे म्हणणे वेगळेच. तो म्हणटा उजो लागलो ना लायला असूये. ऐकात. आपको बोलते हैं कि इसका पैनल ठीक नहीं है और कुछ नहीं है. नहीं, मैंने इसको पूरा आके साइड को देखा है क्योंकि पैनल में यदि आग लगता तो वो पैनल बॉक्स भी पूरा जल जाता, पूरा अंदर से काला पड़ जाता. बट वो कहीं से नहीं क्योंकि खाली एमसीबी जली हुई है. सेकंड कि जो मेन सप्लाई वायर है वो पूरा डिस्कनेक्टेड है. ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा एक फॉल प्ले है जिसमें मतलब ये आग से पीछे से स्टार्ट हुई या चढ़ते चढ़ते इसमें पूरा टॉयलेट जल गया. ये पैनल की वजह से कहीं इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है. हम लोग उसका रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, रेगुलर सारी चीजों को करते हैं. अभी हम लोग इसको भी दिखवा रहे हैं, इसका पूरा मतलब आगे प्रोसीड करवा रहे हैं जो प्रोसीजर है. ओके, तो आपको कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ऐसा? देखो ये पूरा एक फॉल प्ले है, ये पूरा एक प्लान्ड वे में किया गया है ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि पैनल बॉक्स में जैसे बार बार बोला गया है कि पैनल बॉक्स की वजह से ये पूरा हुआ है, ये मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है. क्योंकि पैनल बॉक्स में लगता है वो पूरा काला पड़ जाता है. मैं 2-3 बार उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है मैंने. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 18 नोव्हेंबराक वास्कोच्या न्यू वाड्यार घरात स्फोट जाल्लो. त्या प्रकरणाचो तपास अजून चल्ला. सिलेंडर ब्लास्ट म्हणटा हे हुंडोबळीचे प्रकरण आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. या केशीत मरण आयिल्ल्या शिवानीच्या घोवाक अनुराग राजावताक अटक केला. वास्कोचो पीआय कपिल नायकान माहिती दिल्या. पळयात पुराय बातमी. 18 November this incident was happened of gas explosion and 2 women were died. So in this connection, first preliminary stage we had registered the unnatural death case and one inquiry was with us and one Shivani Rajawat's inquiry was with SDM since it was within 7 years of marriage. So after conducting the inquiry by the SDM has submitted report to us directing to conduct the investigation on circumstantial evidences and to register the FIR if required. So after going to the report of the SDM, we found that there are some allegations of dowry death in the death of the Shivani Rajawat. So in this regard, we had registered the crime under section 304B against the husband Anurag Singh Rajawat.
and our investigation was in progress. Side by side, we were conducting the investigation of unnatural death case of her mother, Jaidevi Chauhan. And after conducting the inquiry in UD and this crime, yesterday we added section 302 in the crime, read with 34 IPC. And we made also the mother of the accused, that is Anurag Singh Rajawat's mother, we included as the accused in the crime of under section 304B. So presently we arrested yesterday the accused Anurag Singh Rajawat and kept in custody for the further interrogation. So previously also we had called here for the investigation, but since he was not cooperating with the investigation, yesterday we arrested him and kept in custody. So now we will conduct the further investigation of the case. So has he been taken for a remand? Today we will produce him before the JMFC and we will take the remand. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कुंडईच्या चिखलपायन खाजन बांधण्याच्या कामाक सुरुवात झाल्या. 50% काम पूर्णय जाला, पण गती आणि काम करपाची नीती कमी असा. शेतकार सांगतात टार्गेट असले एप्रिल मेरेनचे, पण फुडल्या वर्सा खातीर उरता अशें दिसता. देखून ते चिंतेत असा. वेगान काम सोपयात, टेनंट असोसिएशनान मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. चिखलपायन खाजन कुंडय आमी हांगा आसात आनी हांगसरले बांदाचें जे काम आहा ते काम चालू जाल्लें आसा. गेल्ल्या डिसेंबराक हे काम चालू जाल्लें, पूण हाचें काम पळयल्यार हे काम आतां सध्या चल्लां तें इतलें स्लो चल्लें आसा की तें बेगीन जातलें वो एप्रील पर्यंत जातलें हो दुबाव आसा. कित्याक शेतकार जे आसा ते शेतकार आपण शेत रोयतले म्हणून वाट पळयत आसा आनी सामके एक आतुरके रावल्ले आसा की आमी केन्ना काय शेत रोयतले म्हणून. कित्याक एक फार्मिंग म्हटल्यार एक कंट्रीचो हो बॅकबोन जावन आसा. आनी जर फार्मिंग जालें जाल्यार लोक खुशालकायेन म्हणजे आपले जे लोकांक खूब एक हे मेळटा की ते जे जेवण मेळटा ते जे जेवपा मेळटा ते भरपूर खुशालकायेन जेवतात, वरसभर जेवतात. म्हणटरीत तांकां शेत रोवन जे हांगसर भात भरपूर पिकता, हे शेताक भरपूर पिकता आनी 250 लोक शेतकार 250 शेतकार हांगा शेत रोयतात. म्हणजे तुम्ही पळयात की हांगा कितले शेत पिकता आसतलें आनी कितलो लोक हाजेर डिपेंड आसा. तो शेत आनीक एक वर्स उरलें जाल्यार तांकां बी कशें मेळटलें. एक बियांचो प्रॉब्लम आसा. जे जे खाजनाक जे बी घालतात ते बी तांकां मेळटलें काय ना होय तांकां प्रश्न आसा. ताका लागून ते बेगीन मागतात की बेगीची बेगीन हांगसर हे काम जावन तांकां शेत रोवपाक मेळचें. लोक सगळे आमचे शेत रोवपाक तयारीन रावल्या, तरी डिले कित्याक जाता तो कांयच कळना. तेन्ना हो बेगींतल्या बेगीन जावचो आनी एक थोडोसो मदलो पोर्शन तेजो लिकेज आसा तेणे तो जाता तितलो बेगीन करचो आनी तेका शेतकार आमचे सगळे रोवपाक लागून सगळे रेडी आसा. आता जातलें फाल्यां जातलें म्हणत शेतकार इतलीं वर्सां कुथमेताले. शेवटाक काम सुरू जालें. शेतकार खूश जालेत. तरीकय जे गतीन काम चल्लां आनी जे तरेन काम चल्लां ताचे विशीं शेतकारांचो दुबाव कायम आसा. आयकात चिखलपायन खाजन टेनंट असोसिएशनाच्या अध्यक्षाची अपेक्षा. आमचें काम एकदम फास्ट जालें. एजॅक्स बीन हाडून तेंच्यांनी भायली रिटेनिंग वॉल बरे भशेन घातली आनी तेच कंटिन्युएशन आशिल्लें तर न्हू आयज आमचो बांद सामको फूल टू फूल क्लीन आनी सक्सेस जावन सगळो हे जावन जातलो आशिल्लो, कंप्लीट जाता आशिल्लो. आतां कितलें काम उरलां? आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50% काम उरलां. कित्याक लागून जाणा तूं तेजी जे भायले सायडीन जी तेंच्यांनी जंक्शनां मारलेलीं ती तांकां निवळ करून तांकां रिटेनिंग वॉल घालपाची उरल्या तेंगेली आनी भितरली सायड ऑलमोस्ट 60-70% उरल्या जे तेंच्यांनी घालूंक जाय ती. सो आनी मदीं आमकां जे एक लिकेज मेळ्ळा 200 मिटर सुमार जी आमची खावटी पडटाली व्हडली व्हडली ती तांकां आतां ती लिकेज जावपाक लागल्या. ती लिकेज जाता. सो तेणें सांगलां की ती दोनूय रिटेनिंग वॉल बांदतकीच मागीर ताका फडप येतलें. तशीच आमची आनी एक मानशे कडेनूय लिकेज आसा. सो सगळें पळयता म्हणसर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ताका 50% तरी काम उरलां तेगेलें. आनी तेजें जें काम चलता तेजे हिशोबान म्हाका तरी दिसना की तें काम तेगेलें हेज प्रमाणें
जो तेगेलो वर्क ऑर्डराचेर बरयल्ले आसा एप्रील सुद्दां तेजें काम कंप्लीट जातलें म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कासावले शेनवारवाडा उर्बेन 3 किंग्सची परब मनयली. नाताला उपरांत 12 दिसांनी येवपी ही फामाद परब. 3 राजा जेजू क्रिस्ताक मेळपाक वतात. ते ह्या फेस्ताक प्रतिकात्मक रुपान दाखयतात. ह्या फेस्ताक एपिफनी अशेंय म्हणटात. पळयात काय देख दिणे खीण. आयज जानेवारीची 6 तारीख आणि दर वर्सा 6 तारखेर आमी आमच्या ह्या गांवांत रमेश सायबिणीचे फेस्त करतात. आतां रमेश सायबिणीचे फेस्त करचे पयलीं आमी इगोर्जेंत साकून एक दीस सोंपली चलून येता हांगासर प्राचिताच्या मनान आनी हांगासर येवन माडयेचेर आशिर्वाद घालतात आनी फेस्ताची पुरगुटणी करतात. दीस जाता आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक साकून हे 9 दीस दिसपट्टी नोयना जाता. आतां लोक चड येता आनी ह्या पासत दर दिसा 3 मिसां करतात. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आनी सांजेर 5 वरांचेर. ह्या 3 मिसांक 6 वरांच्या मिसांक तर मातसो चड आसता पूण जायतो लोक आसता आनी फकत एकाच धर्माचो न्हू सगळ्या धर्माचो लोक हांगासर ह्या मिसान वांटो घेता आनी हे भाशेन भावार्थान सायबीण लागीं देवा लागीं मागतात सायबिणाचे विनोदीन आनी भाशेन ती आपले येतात. पूण आयज जावन आसा फेस्ताचो दीस आनी आयज ह्या फेस्ता दिसाक एक विशेशताय आसा, एक खेरीताय आसा आनी तें म्हणल्यार आमचे गांवचे कुयेली, कासावली, आरोसी हे 3 गांव आसात हे फिरगोचे आनी 3य गांवचे भुरगे तांकां राजा कशें न्हेसयतात आनी घोड्यांचेर बसून हांगासर हाडटात आनी त्या मिसांत फुडें बसून वांटो घेतात. आतां हें फेस्त 3 राजांचें फेस्त न्हू, ते आमचे ट्रेडिशनली 3 किंग्स फेस्त म्हणटात. पूण 3 राजा कोण आसले ते उदेंतीचे विद्वान आसले. आतां फेस्तां जी करतात ती फेस्तां सदांच सांताची आसतात. प्रोक्लेम सेंट्स आसतात तांचे, सायबिणीची फेस्तां आसतात आनी खुर्साची फेस्तां आसतात. पूण हे प्रोक्लेम सेंट्स न्हू पूण तो तेन्ना जेजू काळोख गेल्ले भांगार तूप आनी गोंदरोस घेवन तो एक उगडास कसो नव्यान करपाक हांगासर ते न्हेसून येतात आनी आतां ते आपल्या घरा येतात. घरा थंयसर तेंचे व्हडले फेस्त जाता. थंयसर जायते लोकांक आपयतात आनी जायतो दीस जाता थंयसर. This feast, our 3 Kings on the 6th January celebrated. We celebrate आमचे गांवकार celebrate करता है feast. आणि this tradition has been done or been followed for nearly 400 to 500 years back. So the 3 kings are picked from 3 different villages of Kansaulim, Arosim and Koeli. So one child is selected from each village and then today he represents one of the kings who came to see Jesus on 6th January. And there are a lot of people who come and follow this. There's a lot of prayers and people believe in a lot of things in this feast. They pray for themselves and people are blessed also. It is the Gaonkars who get this opportunity. Like in my generation, my father got a chance, then it was me, and then it was my son. So we get a opportunity after maybe 25 years, 30 years, and you have to be very lucky. So you are a third generation? Third generation was my son. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. पणजे बांदोडकर खेळामळार PGML 3.0 चे उक्तावण जाले. लिगाचे 3रे सर्तीत उक्तावण मॅचीत डेम्पो चॅलेंजर्सान प्रेस्कॉन पॅन्थर्साचेर 1 धांवड्यांनी रोमांचक जैत मेळयले. पणजी कांपालाच्या PG खेळामळार ही सर्त जाली. पणजे बांदोडकार क्रिकेट खेळामळार PGML 3.0 घडोवन हाडली. डेम्पो चॅलेंजर्स आणि प्रेस्कॉन पॅन्थर्सा मदीं रोमांचक मॅच जाली. डेम्पोच्या धिलनाक मॅन ऑफ द मॅचीचो मान फावो जालो. विजय नागराजन मुखेल धांवड्यो काडपी खेळगडो जावन रावलो. डेम्पोन 20 ओव्हरींनी 8 बाद 136 आणि प्रेस्कॉनान 20 ओव्हरींनी 8 बाद 135 धांवड्यो काडल्यो. अखेर एक जैत डेम्पोच्या दाल्यांत आयले.
very good game fought by both the teams till the last ball, and we were on the winning side. That is why the smile is there on the face. And good to see, more than that, the attitude of our players. And as I said during the ceremony, prize distribution, that the attitude of our players, that actually more gives a smile on my face. Saying this league is emerging to be a very good league. Last 2 editions have been fantastic. So I think I would appeal to all the cricket lovers to come here, because I know a lot of them watch on YouTube, to come here and cheer their favorite team. आम्ही पळयता की क्रिकेट हे सगळे भुरगे न्ही आयज सगळे अक्रॉस द एज म्हणटा तशे क्रिकेट ही खेळी गेली वता. सो ताजे खातीर जे आमचे एक्स प्लेयर्स आसा, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आसा, एक्स स्टेट प्लेयर्स आसा, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दीस टुर्नामेंट. सो आय वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट देम एज वेल की तांचोय जो इंट्रस्ट आसा तांकांय जे खेळून दिसता, तेंच्यांनी इतले वर्स जाले क्रिकेटी खातीर दिला, आनी आज खंय तरी रिटायर जावन सुद्धा आयज तांकां असल्या पावण्याचेर आनी ह्या लेवलाची क्रिकेट तांकां आज सुद्धा खेळपाक मेळटा. हेजे खातीर परत एकदा पेंजीम जिमखानाचे जे मेंबर्स लीग जी आयज तुमी पळयता, ताजे खातीर हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी हांव तेंचें अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची हजेरी दिसतली. मळबात कुपां दिश्टी पडटली. आयतारा कांय कडेन पावस रकतलो. सोमार मेरेन शिरशिरतलो असो अदमास हवामान विभागान काडला. गोंयांत कांय सुवातांनीच पावस पडटलो अशी आस्त दवरूं येता. आयतारा कांय सुवातांनी पावस पडटलो तरी हवामान सामकें निवळ उरतले. मळब कुपांनी दाटिल्ल्यान सूर्याचे तशें उणें दर्शन जातले. अदमासा प्रमाण चडावत तापमान 32च्या सुमाराक पावतले. उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरतले. धुके पडपाची शक्यताय आसा, देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवची, हवामान विभागाचो सल्लो. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय. 9 तारखे उपरांत सुके हवामान परत येवपाची शक्यताय. आयतारा मातशे धुके, प्रवाशांक सादुरतायेची शिटकावणी. आयतारचे तापमान 33 आनी 22 डिग्री सेल्सियस. गोंयचे दर्यादेगेर बोट धन्यांक कसलोच अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.